सो भावानो, आज गोंयभर एसटी स्टेटस मेळोवन जवळ जवळ 22 वर्सां जाल्ली आसा. म्हणल्यार 2003 हो एसटी स्टेटस मेळ्ळलो आनी एक म्हणजे सादारण एक जनरेशन खंय तरी जाल्लें आसा आनी एक जनरेशना जावन सुद्दां खंय तरी न्याय मेळना. म्हणजेच खंय तरी जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते न्याय दिवपाक खंय तरी फाटीं पडलेले आसा. म्हटल्यारूच आज सरकार कितें सांगता, सगळ्यो मागण्यो पुरो जाल्यो म्हणटात. जावं ट्रायबलाचे काही लिडर आसा ते एसटी स्टेटसूच 2024 मेळ्ळलो आसा म्हणटात. हे कोणाक कांयच खबर नाशिल्ले लोक कित्याक कितें उलयतात आनी लोकांची दिशाभूल करतात. आयचे घडये आमी सांगूंक सोदतात, आज ट्रायबलाचे जे ज्वलंत विशय आसात. आज पणजे सारक्या सिटीन येयल्यार कळटा पणजे चकाचक आसा म्हणून, पूण गांवांनी गेले जाल्यार गांवांनी लोकांक सादारण रस्ते, पांयवाट जावं रावपाची घरां ट्रायबलाची ही वेवस्थीत ना. आजून सुद्दां ट्रायबल आपले जे डिमांड्स आसा तेतून अपेक्षीत आसात, म्हणजे आमकां केन्ना तरी आमकां वेवस्थीत राहणीमान मेळटलो हे हेणे आसात. पूण सरकार सांगता सगळे डिमांड पास जाल्ले आसात म्हणून, पूण ती परिस्थिती ना. फुडें गेले जाल्यार जे ट्रायबल भवन 2022 जे फावंडेशन जाल्लें तें फावंडेशन जावन आज लोकांक खंय तरी मेळपाक जाय आशिल्लें. आनी हांव म्हणूंक सोदतां, जर त्यो फॉर्मेलिटीज इनकम्प्लीट आशिल्ल्यो जाल्यार तें फावंडेशन घातलेंच कित्याक? जर तुमचे कडेन प्लॅनिंग वेवस्थीत नाशिल्लें जाल्यार फावंडेशन घातलेंच कित्याक? आनी गव्हर्मेंटाचे सादारण 10.5 लाख रुपया जे फावंडेशनाक मोडपाक जाय आशिल्ले कित्याक? हो मोठो प्रश्न आसा. सो सरकारान हेन फुडें जे ट्रायबल भवनाचेर विचार करता आसतना वेवस्थीत प्लॅन करून फुडलें फावंडेशन घालचें अशी आमची मागणी आसा. खास करून जो उटा प्रकाश वेळीप आसा, हेणी इतले वर्सां लोकांक दिशाभूल करून आपली खुर्ची मजबूत केल्ली आसा. आनी काल जो निर्णय येयल्लो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रा कडल्यान हे तेका एक वेवस्थीत चपराक मारलेली आसा. कारण तेणी खंयचेच कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे जे बायलॉज फॉलो करिनासतना त्यांनी 7 टेन्यूर भोगल्यात ते बेकायदेशीर आसात. आनी तो कितें सांगता ते सगळे लोकांक दिशाभूल करता. कारण हो तेजो एक बूक आसा, हांवूय सांगूंक सोदता, हो तेजो एक बूक आसा. हे बुकान तेणी सांगता तो हांगसर सगळे जे हे मेंबर आसा ती 8 ऑर्गनायजेशन मेळून उटा म्हणून सांगता. जाल्यार काल तो पेपरार सांगता 14 मनीस म्हणल्यारूच उटा म्हणटा. हो तेजो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी आसा. म्हणूनच तेका रजिस्ट्रान खंय तरी ऑर्डर दिल्ले आसात, खंय तरी तेणी कारवाई फुडली एक्टींग जे कितें आसा ते करचें न्हू म्हणून. म्हणूनच हो प्रकाश वेळीप जावं जी टीम आसा तेंच्यांनी हेन फुडें ट्रायबल लोकांक पिशे अशें गृहीत धरून काम करचें न्हू. आज ट्रायबलाचे भुरगे शिकतात, तांकां स्टेज दिवची, जेणे करून आपले जे प्रश्न आसात ते योग्य मार्गार हाडपाक तांकां मेळटले. की 10,130 केसीस आसा, 10,130 फॉरेस्ट केसीस आसा, तितूंतले 1270 डिस्पोज जाला. आनी काल सीएमान सांगले की अरावंड 3,000 केसीस डिस्पोज जाला. म्हणजे 3,000 केसीस डिस्पोज करपाक 2012 ते 2025 ऑलमोस्ट 13 वर्सां हे बीजेपी सरकाराक लागले. आनी फाटली 6 वर्सां सीएम प्रमोद सावंत व सीएम आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा की हो बीजेपी गव्हर्मेंट जो आसा किंवा ट्रायबल विरोधी सरकार. कित्याक सांग, काल तेणी एक इन्सिडंट सांगलो की एक 3 जनरेशन आमकां एक कोण तरी भुरगो मरता, 3 जनरेशन जे फॉरेस्ट क्लेमाक लागून झगडटा आनी ताका फॉरेस्ट क्लेम आमी आपणान दिला म्हणून. जाल्यार फाटली 12 वर्सां तुका लागून तो रडटालो. फाटली 12 वर्सां तेजे फॉरेस्ट क्लेम ताका मेळना म्हणून तो तुका लागून रडटालो. सो 10,000 केसी आमी बेगीनच्या बेगीन मागता की उरलेले 7,500 केसीस आसा फॉरेस्ट क्लेम ते बेगीनच्या बेगीन क्लियर करच्यो.